टेक्सटाईल मिनिस्टरूय असले आणि एक काँग्रेसचे खंदे आणि ज्येष्ठ असे आमचे लीडर। त्याचबरोबर आमच्या बरोबर असतात काँग्रेस पार्टीचे कडेगाद असे लीडर, आदले मुखेलमंत्री आदरणीय दिगंबर बाब कामत। आमच्या बरोबर असतात उत्तर गोयचे जिल्हाध्यक्ष विजय बाब भिके, सालिगांव गटाध्यक्ष अतुल नाईक, सालिगांव डिस्ट्रिक्टाचे PCCचे आमचे वीरेन शिरोडकर, सोनल मालवणकर, आमचो तन्वीर खतीब स्पोक्सपर्सन, उजव्या वाटेन म्हज्या स्पोक्सपर्सन खलप बाब, आमचो PCCचो सुदीन नाईक आणि आमचो एस्टन सांता मारिया। आयज गोंयभर एक वेगळे वातावरण, उमेदीचे वातावरण आणि हावेसाचे वातावरण निर्माण जाल्ले आसा काँग्रेसी खातीर, गोंयकारां खातीर। आयज वतात थंय काँग्रेसीन लोक जॉयन जावपाक लागल्या, आकर्षित जावपाक लागल्या, कित्याक काँग्रेसीन एक दिशा दिल्ली आसा, काँग्रेसीन एक गोंयकारांक विश्वास दिल्लो आसा आनी हो विश्वास लोकां पर्यंत पावल्लो आसा। आणि त्याच विश्वासाच्या बळाचेर आयज जायते लोक, जायते दुसऱ्या पार्टींचे जावं NGOs, जायते नॉन पॉलिटिकल असे लीडर आमकां जॉयन जाता, वतात त्या मतदारसंघात। आयजूय तो खोशयेचो दीस आसा, आमचो परिवार वाडत आसा आणि ह्या परिवारान आयज थोडे इंडक्शन हांगा आमी करतात आणि त्या इंडक्शनाक खास करून आमच्या मदीं महाराष्ट्राचे आदले मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेशाचे वर्किंग प्रेसिडेंट आमच्या बरोबर आसा, आमचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आदले मुखेलमंत्री आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, यांच्या फुडारपणान आयज इंडक्शन जाता। इश्टानो, तुमकां खबर आसा गोंयान NGOs खूब आसा आणि ह्या NGOनी काम करपी फुडारी खूब आसा, जेंच्यांनी गोंया खातीर काम केलां, आपणाच्या गांवा खातीर काम केलां, आपणाच्या समाजा खातीर काम केलां। आणि तितूंतलोच एक तरणाटो जो धडाडीन फाटली कितलीशींच वर्सां गोंय खातीर, गोंयकारां खातीर, आपणाच्या गांवा खातीर आणि गोंयकारपणा खातीर झुजतालो, आपणाच्या वांगड्यांक साथी घेवन तो आयज आमच्या मदीं सामील जाता। आणि आपणा बरोबर इतरूय जे वावुरपी आसात, जे NGOs आसात, त्याचे साथीदार आसा, ते आमच्या मदीं आयज आमच्या ह्या पार्टीन, आमच्या परिवारान सामील जाता, कित्याक तांकां एक विश्वास निर्माण जाल्लो आसा की काँग्रेस पार्टी गोंय सांबाळूंक शकता, काँग्रेस पार्टी गोंयचो फुडार राखूंक शकता, काँग्रेस पार्टी गोंयचें सैम आणि गोंयचें दायज आणि गोंयची संस्कृताय राखूंक शकता, हें तांकां पटलेलें आसा। आणि तो आमचो गोंयचो लीडर, एक NGO निर्भीडपणे उलोवपी, सगळे विशय मांडपी आयज आमच्या मदीं सामील जाता आपणाच्या सांगात्या बरोबर। आपयता प्रेसिडेंट ऑफ पिलेन सिटीजन फोरम हेचो अध्यक्ष बाब प्रकाश बांदोडकार हाका विनंती करता की तेणी पयलीं एकट्यानूच येवन आपणाचें इंडक्शन करचें आणि त्याच्या नंतर बाकी सगळ्या संघात्यान येवन हांगा इंडक्शन जावचें। विनंती करता आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तेंच्यांनी आमची डिजिटल मेंबरशीप अजून चालू आसा, त्या डिजिटल मेंबरशिपान तेका नोंद तेची आमच्या हितून करची। मागता आमचे महाराष्ट्राचे आमचे लीडर आरिफ नसीम खान हांकां की काँग्रेसचो शाल तेंच्या गळ्यान घालून तांकां येवकार करता। त्याच बरोबर विनंती करता दिगंबर बाब कामत हांकां की फुलांचो तुरो भेटून तांचे काँग्रेस पार्टीन स्वागत करचें। आणि आता मागता जे वांगडी तेंच्या बरोबर आसा तेंच्यांनी मुखार येवन हांगा आमच्या ह्या फॅमिलीक जॉयन जावचें। प्रकाशाचे जे संगाती आसा, जे प्रकाशा बरोबर येयल्या ते, मागीर आनी एक इंडक्शन आसा ते सालिगांवचेच आसा। अशें हे आनी हावटेन अशें राव हांगा।
घे फोटो घ्यायचा तो फोटो घ्या ओके यो हांगा राव असं राव फोटो कर त्या वटेन फोटो कर राव हे मग तांकां हे मग सॉरी यो सुदेन तांकां मातशें थंयच देवय मागीर फोटो इसका हुआ है वो आगे जाओ उधर से इसका हो गया वो अमन जी करते वेलकम सर तुम्ही वेलकम टू कांग्रेस वयर आपय तेंका ज्यांचे इंडक्शन जाला तेंच्यांनी मातशें वयर येवचें परत एकदा मातशें एक फोटो घेवपाक यो सरा घालूंगा बोले मीटिंग थोड्या अक्षर एक मिनिट खालीगावचे ब्लॉक राव तेका राव ओके ऑफिस बरें ओके जालें हय थँक्यू तुमी सगळे भितरल्या हॉलान मातशें वचून बसा एक दोन मिनटां उलोवन ओके ओके मागता प्रकाश बांदोडकराक थोडक्यान आपणाचे ह्या खिणाक विचार मांडचे ओगे राव मातशें सायलन्स बोले स्टार्ट कर हांगासर असलेले सगळे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तशें आमचे पेपरवाले मिडिया हांकां येवकार दिता आनी तुमकां हांव सांगूंक सोदतां हांव कित्याक जॉयन जाला पळय तो आमी इतलीं वर्सां पयलीं की जरी तर कोणाक गोंयकारांक आपलो कितें तर न्याय मागोंक वयशी जाल्यार पुलिसांचे दाणे मेळटा आयज BJP सरकारान टॅक्सीवाल्यांचेर नुस्तेवाल्यांचेर शेकवाल्यांचेर न्हू खंयच्याच आमचे टिचर म्हूण खंयचे हेंचेर तांकां कोणाकूच न्याय दिवं नाय BJPन आनी आमी दोळ्यांनी पळयतात आमी एक NGO पिलन सिटीजन फोरम आमी जायतीं वर्सां झगडटा पूण हे बिल्डरांक घेवन हे BJP वाले बिल्डरांक घेवन आपली जाय पळय ती मनमानी करून जाय तशें दोंगर कापूंक जाय तशें शेतां पिडार करून गोंय काबार करपाचे प्रयत्न केल्ले आहा आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आयज हें आमचें गोंय कोणाचें गोंय गोंयकारांचें पूण आयज गोंयान गोंय कोण चलयता एक सावंतवाडीचो मनीस येवन गोंय चलयता ही आमकां गोंयकारांक लॉज एक सावंतवाडीचो मनीस येवन गोंयान CM जावन वो आमचें गोंय चलयता गोंयकारांचेर अन्याय करता हे पुलिसेचो फोर्स घेवन लोकांचे लाठी चार्ज करता हें आमकां सहन जावंक ना
आनी दुसरें आयज गोंयान सोरी तर गोंयकारांक फुडें घेवन वयतले, गोंयकारांक सांबाळटले, गोंयची कामां करतले, गोंयची उदरगत करतले जाल्यार आमकां अशें कळ्ळें की एकूच आसा ती काँग्रेस पार्टी. आनी ही काँग्रेस पार्टी ती गोंयकारांक आनी गोंयकारपण फुडें घेवन वयतली. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी 2017 असलो एक खतरनाक मनीस निवडून हाडलो आमच्या सालिगांव मतदारसंघान. आमच्या भुरग्यांनी आयज हे न्हू इतलेंच न्हू आयज येयले ते न्हू अशें शंबरांनी भुरग्यांनी ताका काम केलें, ताका इलेक्ट करून हाडलो. ज्या दिसा ताका इलेक्ट करून हाडलो त्याच दिसा 8 हो आमकां गिरीस हाडून पळलो, बीजेपीच्या आंगणान धांवलो. कित्याक तांकां बीजेपी घाण म्हणटालो तेच गाणीन लोळो वचोन. आनी आतां तेच गाणीन रावन तो थंयसर आपूण इलेक्शन जोडूंक सोदता. आमचें एकूच आसा, आमी कित्याक आयज येयले हांगा, तेजो कसोय तरी पराभव करून केदार नायकाक आमी जिखोवन हाडपाची आमी सोपूत घेतलेलो आसा. ते बरोबर. थँक्यू. मातशें भितरल्या हॉलांत सांग. Every time you do allegation on the Congress, suddenly you changed and directly now Congress will. तुका आतां सांगपाचें म्हणजे सांगता तुका हांव. आमी 2010 खरें आमी काँग्रेसाचेर बोट दाखयताले. तेन्ना 2011 जेन्ना रिजनल प्लॅन काडलो तेन्ना आमी गोंयकार भायर सरले. तेन्ना रिजनल प्लॅन दिगंबर बाबान गोंयकाराचें आयकोन तो बंद दवरलो, फुडें काडलो ना. फुडें कोणें काडलो? बीजेपी वाल्यांनी काडलो. बीजेपी सरकार जालो तेन्ना भायर सरलो. प्रकाश बाब, पिलर सिटीजन फोरम यतीश नाईक आणि तुम्ही सांग. सगळे वांगडा काम करतले, सांग. बरें करतले. हय. यतीश नाईकान जेन्ना काँग्रेस जॉईन केली तेन्ना तुम्ही तेंच्या वांगडा जॉईन जावना. सांग. यतीश नाईकान काँग्रेस सोडली आनी तुम्ही आता काँग्रेस हे कितें? आयकोन घे. यतीश नायक हो काँग्रेस आमचो फोरमाचो मेंबर न्हू. यतीश नायक पळय तो आसलो तो आमच्या पिलेन सिटीजन फोरमाचो मेंबर न्हू. तो एक एडवोकेट. लिगल एडवायस घेवपाक ताका आमी बसयताले आमच्या वांगडा. आनी कांयच ना. तो खंय तृणमुलान गेलो, तो आनी खंय गेलो, आमकां ताचो फरक ना, आमकां तें लागना. आमी पिलेन सिटीजन फोरम आयजूय आसा, गेले पाट आसले आनी फुडें आसतले. आमी काँग्रेसान जॉयन जाल्यार म्हण आमचो गांव सोडचें ना, गोंय सोडचें ना. आमी गोंयाक लागून झगडटले, आमच्या गांवांक लागून झगडटले आनी काँग्रेसीकूय जिखोवन हाडपाक तेंय काम करतले. आता काँग्रेस बरी आहे. म्हाका दिसलें म्हणून आमी भितर सरले न्हू. कित्याक जेन्ना आमी जो एक मनीस निवडून हाडलेलो तो आमकां फटिंगिरी करून 9,100 लोकांक धडकपणां करून तो बीजेपीन भितर सरलो. म्हणजे राग येतलो कोणाक? ताका येवंक जावो, आमकां येवंक जावो. हें कारण ताका सोंपोवंक जाय म्हणून हांव आयज हांगा येयला. प्रकाश बाब, माझी जर तकलीफ बरी असेल म्हाका दिसता की तुम्ही पिलर सिटीजन फोरम जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले सांग. तेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्र्याचेर झणझणीत आरोप करताले. जालेंच. जेन्ना आरपी भायर काडलेलो तेन्ना आमकां दूख लागली. आमी सरळ उलयतात, सरा फुड्यान फाटल्यान उलयना, आमी डायरेक्ट. तुमकां खबर आसतलें हांव नकळो. जेन्ना ते म्हाका एज्युकेशन करून म्हाका मेळपाक येयले, हांवें तांकां नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या हातूंत प्रेझेंटेशन दवरलें. चार्ल्स कुर्या, राहुल देशपांडे, सगळे टास्क फोर्साचे मेंबर्स आमचे, तांचे बरोबर तांचो डायलॉग केलो. तांणी जें कितें हें विचारलें तांकां चार्ल्स कुर्यान बी तांणी तांकां रिप्लाय दिलो. आनी ताणें सांगलें त्या भशेन मागीर तो हातूंत पेंडींग दवरिलो तसो फायनलायज करपाचें. थोडे तांकां कन्सल्ट करून परत पंचायतीचें आयकून कन्सल्ट. अंगणवाडीच्या हाजेर पिलर फोरमात प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जेन्ना हांव आसतना तेन्नाय तेन्नाय सांगता तुका हांव, आमचे कडेन सगळे आन्सर आहा. जेन्ना आंगणवाडी येथंय पळय हें करताले, हडताल बसलेले, सांगता तुका. थंय बसून माझी तकली सारकी सांगता. तेन्नाय ना 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 चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर अंगणवाडी वर्कर्स बसल्या म्हणटा त्यो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या रेजिमांत. चर्ची कडेन हाडायले तांकां. ना दॅट इज ओके. ते separate. मोर्चा हाडपाचो ना ना पळय आयकय. मुख्यमंत्री आसता ताका जशी फुलां घेवपाचो अधिकार आहा तसो फातरी घेवपाचो अधिकार आसा. हांव ह्या मताचो लक्षांत दवर. म्हाका क्रिटिसिजम केलो म्हणून
हांव ताजेर सूड घेना, हांव ताजेर वेंजन्स घेना. बीजेपीन जे केलां तशे पद्दतीचो एटिट्यूड म्हाजे ना. म्हजें आनी ताजें रिलेशनशीप पेड्ड्यार जालें ना. इतलें लक्षात दवर. थँक्यू. आता आमचे चालूच आसतलें बाबा तूं पळयता. भितरल्या हॉलान मातशें भितरल्या हॉलान बसा. तांकां आपले कोणा आता आमचे दुसरें इंडक्शन जाता. हो मनीस जावन आतां जो इंडक्ट जाता तो आम आदमी पार्टीचो जॉयंट सेक्रेटरी, स्टेट कमिटीचो जॉयंट सेक्रेटरी आनी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर. ज्या मनशाक संघटनेचो बरो व्हडलो अनुभव आसा, ज्या लिडरान फाटलीं 15 वर्सां भाजपाचें काम केलें, ब्लॉकाचेर विविध पदां घेतली, डिस्ट्रिक्ट कमिटीचेर काम केलें, असो एक बरो संघटनान काम करपी एक संघटना बांदपाचो मनीस आयज आमकां जॉयन जाता. आम आदमीचो स्टेट जॉयंट सेक्रेटरी आनी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बाब संदीप पेडणेकर हांकां विनंती करता की तांणी मुखार माचयेर येवचो. आमच्या मदीं तुलियो डिसुजा येयल्लो आसा. विनंती करता तुलियो वयर येवपाक. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आपयता जी बायल मनीस जायत्या महिला मंडळा बरोबर संघटीत आसा, ज्या महिलेन झेडपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें, ज्या महिलेक जयेश साळगोकार हिणी सपोर्ट केल्लो, ती आयज आमच्या बरोबर हांगा जॉयन जाता. आता ह्या खिणाक ती भंडारी समाज स्टेट कमिटीची एक्झिक्युटिव्ह मेंबर जावन आसा. अशी एक महिला आयज काँग्रेस पार्टीन शामील जाता. तर ह्या खिणाक आमचो संदीप मागता आमच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक की डिजिटल अतुल ब्लॉक प्रेसिडेंट सालिगांवचो तिका मागता की तू ओपन करून तेजे कडेन दोगांयची कर. मागीर बसत ह्या दोगांची कर. फोटो क्लिक कर. काम तिचोय कर. या तिचोय घे समजा. या प्रगती बातमी केली. लडकी कर. दौड़ माताच्या ये इनको अब हमारा संगठन भी मजबूत हो जाए. सर हाँ तुम सब आता हो एक ही साथ चलो ये भी आप हाँ चलिए चलो तुझे तुरा रे योर तू मेन संघटनेचा मनीस चलो तू दिसतो थैंक की यू सगळ्यांना यो तुझो मागता संदीपाकडे की थोडक्यान प्रगती. ओके बोलो बोले. नमस्कार. हांव सोशल वर्कान आसा आनी आज परत एकदां उमेद जाता ह्या पार्टीन जॉयन जातना. आमी सोशल वर्क करपा खातीर भायर सरिल्ले आसा. सगळ्या लोकांचें जनकल्याण जावपाक भायर सरिल्ले आसा. सगळे जाणां युनायटेड जावन बरें काम करुया फॉर द गूड वील ऑफ पीपल. जय हिंद. थँक्यू. बोले सांग कितें. हांव संदीप मायजमॅन 1 वर्सभर जाल्यार आम आदमी पार्टीक काम करता. 6 म्हयने आमचे घरकान्नूय काम करी. पूण आयज अशें जालां की आम आदमी पार्टीचें ऑर्गनायझेशन म्हणटा तें सारकें ग्रावंड लेवलाचेर झिरो जायत येयला. कोण कोणाक पळयना, कोण कोणाक विचारना. म्हणून आमी आयज डिसिजन घेतला की काँग्रेसी वांगडा रावपाचें. थँक्यू.
बघा तुम्ही दोन उदाहरण. थोडं पीछे. आज अत्यंत महत्त्वाचो दीस. आज सकाळी हांव मया मतदारसंघात आशिल्लो. मया मतदारसंघात लईराईचें दर्शन घेवन आमी हावस टू हावस कॅम्पेन केली. बाबा अमरनाथय आशिल्लो म्हजे बरोबर. थंयच्यान येवन आमी पर्वरेच्या ऑफिसाचें उद्घाटन केलें विकास प्रभुदेसायाचें. थंयच्यान आमी आज पणजेचें कॅपिटल सिटीचें एल्वीस गोमेजाच्या ऑफिसाचें उद्घाटन केलें. आनी थंयच्यान आज येवन आमी 2 इंडक्शन्स केल्या. आतां सगळे कडेन भोंवता आसतना सगळे कडेन वता आसतना म्हणजे म्हाका मये सारक्या मतदारसंघात जे म्हाका कोण म्हणटाले मया कांय ना मरे वातावरण तुमचें कांय ना तें, आज थंय म्हज्या लक्षांत आयलें की मये मतदारसंघ कॅन स्प्रिंग ए सरप्रायज एट द टायम ऑफ इलेक्शन्स. अशें वातावरण आज दिसता. कित्याक लोकांचो दिसान दीस काँग्रेसीचो विश्वास हो वाडत आसा. आनी एक 2-4 दिसांनी काँग्रेसची वेव जर तयार जायत गोंयभर जाल्यार इट वील नॉट बी ए सरप्रायज अशें हांव मानतां. कारण लोकांनी सगळे कडेन गेले थंय एक आवाज येता, परत BJPचें सरकार गोंयांत प्रस्थापीत करप ना हो निर्धार गोंयकारांनी केल्लो आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता अबकी बार काँग्रेस सरकार ह्या वर्सा काँग्रेसचें सरकार स्थापन करपाचें लोकांनी निर्धार केल्लो आसा. कित्याक आनी तांकां पर्याय ना, ऑल्टरनेटीव ना. आनी म्हणून अशा वेळाचेर बाब पेडणेकरा सारके, बाब प्रगती पेडणेकरा सारके, बाब आमचो पयलीं जॉयन जाल्लो प्रकाश बांदोडकरा सारके अशे वेगळे स्तरांतले लोक, वेगळे कार्य केल्ले लोक, वेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी लोक हे आज काँग्रेसी कडेन आकर्शीत जाता. आनीकय खूब जाण फाल्यां परां जॉयन जाले जाल्यार म्हाका व्हडलेशें हें दिसपाचें ना. आनी म्हणून हांव लोकां कडेन मागतां, गोंयकारां कडेन मागतां, गोंयच्या प्रजे कडेन मागतां की परत एकदां तुमी सारके काळजांत हात घालून चिंतात. काँग्रेसची 5 वर्सांची कारकीर्द याद करात, 2007 ते 2012, आणि BJPची 10 वर्सांची कारकीर्द याद करात. कंपेअर करात विच वॉज ए बेटर पिरियड. वेदर 7 and 12 वॉज अ बेटर पिरियड और 12 to 22 इज अ बेटर पिरियड. तुमकांच आन्सर मेळटलें की काँग्रेस पिरियड ऑफ गव्हर्नन्स was the period of prosperity आणि BJP's period of governance was the period of poverty. अशें उत्तर तांच्या काळजांतल्यान तांकां मेळटलें and then you take a decision to vote. थँक्यू. हांगा खुबशे उलोवपाक इच्छूक आसले पूण टायम नासल्या कारणान आमी विनंती करता शेवटाक आमचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वर्किंग प्रेसिडेंट आरिफ नसीम खान हांकां की थोडक्यान आपणाचें मार्गदर्शन. नाही, जसं कामत साहेबांनी सांगितलं की गोव्यातील जनतानी सर्व जाती, जमात, समाज, धर्म मानणारे लोक सर्वांनी यावेळी निश्चय केलेला आहे की काँग्रेस पक्षाला मतदान करायचं आहे आणि काँग्रेसला स्वबलावर निवडून द्यायचं आहे. कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये गोव्यामध्ये ज्या परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, या देशाचे जे कायदा सुव्यवस्था, जो देशाचा संविधान होता, केंद्र सरकारच्या ताकदीवर भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा सरकारने ज्याप्रमाणे या नुकसान पोहोचवण्याचं कार्य केलेलं आहे, अनएम्प्लॉयमेंट वाढलेला आहे, गोवामध्ये विकास ठप झालेला आहे. विशेष मी म्हणणार आहे अल्पसंख्याक समाजाबद्दल अनेक गेल्या 10 वर्षामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने दुटप्पी भूमिका घेण्याचं काम या राज्यामध्ये केलेलं आहे. ख्रिश्चन समाजाचा अनेक विषय होता, त्याच्यावर त्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे. मुस्लिम समाज गेल्या या गोव्यामध्ये 9% पेक्षा जास्त आहे. हज हाऊसचा विषय UPA सरकारने निर्णय घेतला होता या गोव्यामध्ये हज हाऊस बांधण्याचा, तो त्यांनी थांबून ठेवला. कामतसाहेब मुख्यमंत्री असताना हज यात्रेसाठी इथून विमान जात होता गोव्यातून, डायरेक्ट फ्लाईट होतं. ते फ्लाईट या सरकारने बंद केला. हज हाऊस मायनॉरिटी अल्पसंख्याक कमिशन, मायनॉरिटी कमिशन हायकोर्टाने सांगून सुद्धा भारतीय जनता पक्षाने मायनॉरिटी कमिशन इथे स्थापन केलेला नाही. आणि मायनॉरिटी मोठी संख्यामध्ये या राज्यामध्ये आहे. गोव्यामध्ये कॅथलिक समाज आहे, बौद्ध समाज आहे, मुस्लिम समाज आहे, जैन समाज आहे, शीख समाज आहे. या सर्व समाजांना या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी
घर वापसीचा नारा देऊन त्यांची भावना दुखवण्याचं काम या राज्यामध्ये आणि ह्या देशामध्ये केलेलं आहे. अशी सरकारला या राज्याच्या गोव्याचे लोक सहन करणार नाही. आणि येणाऱ्या 14 तारीखला लोकांनी, मी गेल्या 2 दिवसापासून या गोव्यामध्ये प्रत्येक संस्थामध्ये जात आहे, भेटत आहे, अनेक मिटिंगी मी घेतलेली आहे. जो लोकांची स्फूर्ती, लोकांचं जो समर्थन काँग्रेस पक्षाला आहे. आम्ही अनेक निवडणुकामध्ये येत असतो गोव्यामध्ये, परंतु ह्यावेळी आपण बघितलं की आज भारतीय जनता पक्ष सोडून निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष सोडून अनेक मोठे मोठे नेते काँग्रेस पक्षामध्ये सामील झालेले आहेत. आप पार्टी इथे इम्पोर्ट होऊन इथे आली, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा 4-5 महिन्यामध्येच लोकांना कळलं आप पार्टी कोण आहे, कशासाठी आलेली आहे, मताचं विभाजन करण्यासाठी आलेली आहे. TMC त्याच कामासाठी इथे आलेली आहे. फक्त काँग्रेस पक्षाला कसा कमजोर करायचं, काँग्रेसच्या मताचं विभाजन कसा करायचं, हा भूमिका घेऊन अनेक जे पक्ष इथे आलेले आहेत, नवीन पक्ष, या सर्वांची भूमिका आहे. म्हणून लोक जागरूक आहेत, गोव्याचे शिकलेले लोक आहेत आणि लोकांनी निर्णय घेतलेला आहे. आणि आम्हाला सर्वांना विश्वास आहे की 14 तारीखला या गोव्याच्या विकासाच्या नावाखाली काँग्रेस पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून येतील. आणि पुढच्या महिन्यामध्ये जेव्हा निवडणुका संपेल आणि काउंटिंग होईल, गोवामध्ये काँग्रेसची सरकार स्वबळावर आणि संपूर्ण बहुमताने येईल, अशा प्रकारचा विश्वास आम्हाला सर्वांना आहे. मी परत आपल्या सर्व गोव्याच्या सर्व नेत्यांना, काँग्रेस पक्षाचे ज्याप्रमाणे हे काम करत आहेत आणि लोकांची सेवा, काँग्रेसच्या नेत्यांची ओळख गोवावासियांशी एक पारिवारिक नाता आहे, पारिवारिक रिश्ता आहे. आणि बाकीचे लोक तर बाहेरून आलेले आहेत, आप असो, TMC असो, हे टायमिंग फक्त निवडणुकापुरता आलेले आहेत. त्याच्यानंतर हे दिसणार सुद्धा नाही, यांचं होर्डिंग दिसणार नाही, यांचा बॅनर दिसणार नाही, यांचे कार्यकर्ते नेते दिसणार नाही. हे सगळे भारतीय जनता पक्षाची बी टीम सारखं काम या राज्यामध्ये करण्यासाठी आलेले आहेत. आणि लोक सावध झालेले आहेत, शिकलेले आहेत गोवाचे लोक. मी सर्वांना धन्यवाद देतोय आणि आपण पत्रकार बंधू भगिनींना सुद्धा मी खूप खूप धन्यवाद देतोय. आणि काँग्रेसच्या सर्व आपल्या सहकारी नेत्यांना अभिनंदन करतो. आणि जे आज प्रत्येक आम पार्टी सोडून भंडारी समाजाचे लोक इथे आलेले आहेत, आप पार्टीचे, भारतीय जनता पक्ष सोडून अनेक नेते आलेले आहेत, सर्वांचं मी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतोय आणि पुढच्या कार्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतोय. धन्यवाद. जय हिंद. थँक्यू. कामाचं डिटेल्स करायचं की आतमध्ये करायचं? छोटासा इंटरव्ह्यू करायचा. किती मिनिटाचा? 5 मिनिटं. बसून चेअर लावा.